आमच्या सायडीक देवूळ आसा, सदांच लोक सगळो आपचोच लोक खुबसो लोक हांगासून ट्रॅव्हल करतात. इतलो व्हडलो स्ट्रेच आसा थंय 80 की जेंची व्हांवता डेली, डांग मारून वचोंक शकना. एक तर गाडयेन क्रॉस करचें पडटा, नाल्यार आनी कितें ऑप्शन वता. थोडे पांय बुडोवन देवळान वयता, कामाक वता, डेली 80 जाता. कितले दीस म्हणून पळयतले? एक दीस 2 दीस हांकां सांगलें, तांकां सांगलें, कंप्लेनी केल्यो, काय अर्थ ना. आयज झक मारून सगळ्यांक आपण हांगा मिटींग घेतल्या, कितें तरी तेजो एक सोल्युशन काडचो म्हणून. चेअरपर्सनूय येयल्लो आसा, हेल्थाचे मनीस बिल्डरूय येयल्लो आसा. हेजेर कितें तरी आयज सुटका काडूंक जाय. आमकां नाका, कितें आमकां त्रास जाल्लेले, एज वेल एज बिल्डिंगेच्या लोकांकूय त्रास जाल्लेले नाका. हांगा फाटी एक 2-3-4 महिने पयलीं तेन्ना ते येयले तेन्ना लायटीचो प्रॉब्लम जालो, फ्लक्च्युएट जाता लायट. कित्याक 150 वोल्टाचो तो हें आसलो ट्रान्सफॉर्मर, तो आमी खंयचो वाडून 200 केलो. तरी पासून आमी तेंचे दिसभर आमी मदीं मदीं लायटी बंद करताले, कित्याक हेचेर प्रेशर येवनी म्हणून. आनी तेणी तो बेगीन तेजो ट्रान्सफॉर्मर हाडयो म्हणून. आतां तेजो ट्रान्सफॉर्मर तो येयल्लो आसा, तेचें आतां कनेक्शन जालें तें म्हाका काय खबर ना. पूण आतां ही घाण आसा ती कशें, म्हाका कितें हांव लोक प्रतिनिधी म्हणल्यार म्हाका लोकां कडेन रावपाक जाय. आनी हे आमचे लोक ह्या तेंच्या कुस्ताचेर हांव जिखला इलेक्शन म्हणून ते लोकांक कशें जाय तशें जातलें, आदमांक कशें जाय तशें जावपा ना. म्हण तेणी हांवें एक रिक्वेस्ट केला, बाबा एक तर आमची सिवरेज लायन फुडल्या म्हयन्यात आमचें काम सुरू जातलें, कित्याक ऑलरेडी पास जाल्लेलें आहा, टेंडरींग सगळें जाल्लेलें आहा. सुरवात करपाक फुडल्या म्हयन्यान आमदारान सांगला सुरवात करता म्हणून. आनी ताका टायम लागतलो, वरां 1.5 वरां लागतलें फूल ऑल सगळ्या वॉर्डान रेडी जावपाक. पण खंय तरी आमी हांगा मेस्टावाड्याच्या भागाचेर आमी फास्ट स्ट्रक्चर सुरू करून तर एक 5-6 म्हयने जाता जाल्यार ह्या भागान बेगीन सुरवात जातली. पूण आनी हो एक इश्यू सॉर्ट आउट जाता. सेकंड इश्यू तो कितें म्हणटा, आपूण STP बसयता, पूण STP बसयल्यार कितें जाता, ते प्युरिफाय जाता उदीक. ते प्युरिफाय जातकूच तें उदीक आपणाक खंय तरी सोडपाक जाय. तें सोडपाक जाय म्हणटा तो म्हणटा सायडीक व्हळ आहा, थंय आपणाक व्हळान सोडपाक आपणाक दी म्हणून. पूण लोकांची मान्यता ना. पण जेन्ना लोकांची मान्यता ना जाल्यार तुवें ताका सोडूंक मेळत ना. Lot of people are supporting us like good. We are every time good with their terms and condition. आणि आमी केन्ना तेंच्या वांगडा केन्ना वायट पडना. आमचे तेंचे कितें फेस्टिवल आसूं, कितें आसूं, तांकां उदक जाय, तांकां पार्किंग जाय, तांकां कितें जाय, आमी तांकां सद्दां वांगडा आसता. ताका लागून ते लोक आमचे वांगडा आसून ते आमच्या वांगडा रावता सद्दां. आतां हे जे उदकाचे प्रॉब्लेम जाला 2-3 विकाचे, ताका लागून आमी तांकां रिक्वेस्ट करता. तांकां लागून आमी तेंचे कडेन 3-4 टायम मिटींग सुद्दां घेतले की बाबा आमकां मातशी हेल्प करा म्हणून. आनी ते सुद्दां मातशे लोक, थोडे लोक तितून एग्री आहा, थोडे लोक तितून एग्री ना. ताका लागून आमची एकूच रिक्वेस्ट आसा, जे पासून आमच्या गिरीश बाबान जे सांगला STP प्लांट जायना तेन्ना पासून तो 6 मंथ्स म्हणटा तो 6 मंथाक ताका लागून आमकां मातशें उदकाक लागून हेल्प करा. कित्याक लागून वी हॅव गिवन द पोजिशन ऑफ दीस बिल्डींग 8 महिने जाले. पूण तुमचो STP प्लांट चालू आसा? आतां आमचो STP प्लांट ना. वी हॅव पुट इन अ ट्रेडिशनल सोकपीट आनी टँक्स. सो वी हॅव पुट इन 50,000 लिटराचे टँक घातला. 50,000 लिटर टँक बांदपाक जागोय आसपा जाय. आणि फाल्यां कितें जाता, इतलो व्हडलो टँक कॅपॅसिटी दिवन सुद्दां अगर भरता जाल्यार देन वी हॅव टू हॅव सम सॉफ्ट कॉर्नर फ्रॉम. टील 6 इयर्स तेंच्यांनी अजून ही लायन घालूंक ना. आलेकर बाबान पयली लायन घातलेली, मागीर कालूस 10 वर्सां येयलो. 10 वर्सां कालूसान हेजेर कांयच घेवना. तरी आमी समजले आज मेळटा फाल्यां मेळटा. मागीर आमी गिरीश बाबा कडेन गेले आनी ताका विचारलें, तो बोलो 6 म्हयन्यान जाता. आनी हांवें आतां 2 टँक बांदला, एक टॉयलेट वचपाचो आनी एक उदक वचपाचो, वेस्ट उदक. आतां प्रॉब्लम कितें, आतां सेवरेज आतां STP घालपाक बी हांवें सगळें रेडी केलां, पयशे बी दिवन दवरला. पूण STP वालो कितें म्हणटा, फक्त जे डर्टी वोस्ट येता ते STPन सकयल वयतले आनी फ्रेश उदक भायर मारपा जाय. आतां सुद्दां सेम आहा, डर्टी उदक रायट सायडीक आहा आनी लेफ्ट सायडीक उदक आहा. आमी तेजे कडेन इतलें रिक्वेस्ट करता की जे पर्यंत ते जायना त्या पर्यंत ते उदकाक जे भायले ते फ्रेश उदक आहा ते आमकां व्हडान सोडपाक दिया. तेतून अगर थोडोय वास येयलो आनी कितें प्रॉब्लम जालें जाल्यार हांव जबाबदार आहा. ते हांव तुमकां सगळें क्लीन करून दिता. हे आमी तेंचे कडेन आतां 1-2 म्हयन्यां रिक्वेस्ट करता. पूण ते लोकांक मिसअंडरस्टँड जाला की तांकां कळना की ते उदक ते समजता ते. त्या लागून तांकां दाखयलां ही टँक आतां तुमी उबे रावला पळय, ही टॉयलेटची टँक आनी त्या सायडीन टँक मारला ती फक्त उदक वचपाची. जेन्ना चड फ्लॅट आसना पळय ते उदक खूब येता, न्हावपाचें उदक आनी चड येता. तें उदक अगर सोडपाक आमकां मेळ्ळें, क्लीन करून सोडपाक सोदता आमी. ते अगर प्युरिफाय करून सोडपाक दिलें जाल्यार आमी प्रॉब्लम सॉल्व जालो.